कोकणी भाषा मंडळ आयोजित लीलावती दामोदर नाईक यादिस्तीक चित्रंगी व सामाजिक आणि साहित्यिक मेळावो आयच्या ह्या दिसा या घोटेर या सोबीत सुंदर अशा सुवातेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. अमाक्ता प्रशांती तळपणकर ह्या सत्राची मॉडरेटर आणि सत्र जावन आसा बायलां चळवळ आणि सशक्तीकरण. या सत्राक आमकां लाभल्यात भौमादीक प्रशांती तळपणकर हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी आयच्या ह्या सुवाळ्याची उलोवपी जी आसा तांकां हांगा मातशेर घेवन येवचें. आउदा विएगस, कॅरोलिन कुलासो आणि सबीना मार्टिन्स सगळ्यांनी मोठ्या ताळयेन तांकां येवकारचें. तरी आनी मातशी ताळयो जावच्यो अशें मागता. हांकां भेटवस्तू दिवन ह्या चित्रंगी कार्यावळीक येवकार दिवपाक हांव पळयतां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्य हांकां. सांगला कोण दोन एक दोघांना येवकारतना ताळयांची गरज आसा. आता मग आमच्या मदी जे गीतकार संगीतकार आमच्या मदी आसा साईश पाणंदीकर सर हांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी भेटवस्तू दिवन तांकां येवकारचें. कौन ढक है काल लो मेरे फोटो मंखो आमचं बुरगतो देव बरें कर सर. आता मानेस्तांची आणि ह्या खिणार आपले विचार प्रकट करपाचे आसा त्या मानेस्तांक खोलायेन तांची वळख करपाक हांव पळयता दिव्या गोवेकराका. फुडली सुत्रां दिव्या गोवेकरा कडेन सोंपयता. नमस्कार. आयज ह्या सत्राक आमकां मार्गदर्शक म्हणून लाभल्यात तांची हांव वळख करून दिता. पयले सुवातेर भौमानेस्त आवदा विएगस 1992 वर्सा बायलांचो एकवट ह्या संस्थेची तांच्यांनी स्थापना केली. तशेंच सहाय्यक शिक्षक आणि मार्गदर्शक म्हणून ती वावर करता. गोवन आयडेंटिटी ह्या नावान ती व्यवसाय चलयतात. तशेंच गोंयच्या अस्मितायेच्या साबार चळवळींनी वांटो तांच्यांनी घेतला. आवदा बाय तुमकां येवकार. फुडल्या सुवातेर आमकां मार्गदर्शक म्हणून लागला भौमानेस्त कॅरोलिन कुलासो. त्यो एक समाज वावुरपी तशेंच वाचक आणि कवितेची मोगी. क्रिमिनल वकील म्हणून तांचो 25 वर्सांचो वावर आसा. गोंयचो सैम आणि पर्यावरण सांबाळपा खातीर तांच्यांनी साबार चळवळींनी वांटो घेतला. कॅरोलिन बाय तुमकां येवकार. फुडली मार्गदर्शक जावन आसा भौमानेस्त डॉक्टर सबीना मार्टिन्स. गोंय महिला आयोगाच्यो त्यो सध्या सदस्य आशिल्ल्यो. सध्या सदस्य आसा. रसायनशास्त्रांत तिणें संशोधन केलां. तशेंच 37 वर्सां तिणें विद्यादानाचें काम केलां. सद्याक त्यो गोवा बचाव अभियानाच्यो निमंत्रक म्हणून आसा. ह्या सत्राक आमकां मॉडरेटर म्हणून लाभल्यात नामनेची कलाकार, फिल्म आर्टिस्ट आणि पेशेन एक शिक्षिका बाय प्रशांती तळपणकार. तांकां हांव मनाकाळजांतल्यान येव करता आणि ह्या सत्राची सुत्रां तांच्या हातीन सोंपयता. देव बरें करूं.
येवकार वळख जाली. हांव मागताले की मनांतल्यान मागताले की येवकार वळख जाता म्हणसर आमचे खंय खंय कोण कोण गेल्ली चित्रंगी आसा ती येवन बसतली काय म्हणून. तरी म्हजो आवाज पावता जाल्यार सगळ्यांनी बेगीन येवचें, कारण हे जे सत्र आसा तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली ज्यो तुमकां खबरच नासतल्यो ज्यो घडत गेल्यो आनी त्या गजालींचे वांटेकार आमी जाली. देखीक पयलीं आतां कशें तुमी मुक्तपणान कितें आसलें कसली कार्यावळ आसली जाल्यार घरांतल्यान भायर सरूंक शकतात. पण एक वेळ असो आशिल्लो 30 वर्सां पयलीं अशें कोणाकूच मुक्तपणान येवपाक मेळनाशिल्लें. आमची विद्यार्थी संघटना आशिल्ली आनी म्हाका जर भायर सरूंक जाय जाल्यार सबिनांक आमगेर येवन सांगचें पडटालें की आंटी मातशें धाडटा काय म्हणून, नाजाल्यार नयनांक सांगचें पडटालें, नाजाल्यार भायर सरप आमकां शक्य नासतालें. पण त्यानंतर जे सातत्यान चळवळी जायत गेल्यो आनी विचार जे आसा ते विचार लोकां मेरेन पावत गेले, तातूंतल्यान हळू बदल जालो. आतां तुमी म्हणटले की अशे मेळावे कित्याक घेतात? हे अशे मेळावे ह्याच कारणां खातीर घेतात कारण विचार जे आसा, जे प्रागतीक विचार आसा ते लोकां मेरेन पावप खूब गरजेचे आसा. पयले व्यक्ती आसा त्यो अवधा विएगस तुमकां वळख करून दिल्लीच आसा. पण आनी एक तांची वेगळी वळख म्हणजे आमी विद्यार्थी आशिल्ली ती टिचर आशिल्ली आनी तेन्नाच्यान आमची वळख. पण तरी आमी तिका अजुनूय अवधाच म्हणटात. अवधा बाय म्हणचे परस अवधाच म्हणटात. आमच्या खातीर ती अवधाच, आमच्या खातीर ती तितलीच आमच्या इतलीच. आणि तिने जे जे वेगळे वेगळे संघर्ष केले, ज्या पद्दतीन तिने काम केले ते खरेच आयकुपा सारखे आसा. हांव मागता अवधा बाय कडेन की ताणे आपले विचार सगळ्या मुखार मांडचे. माफी मागून हांव बसून उलयतां कारण म्हाका थोडीशी आय स्ट्रेन जाता. दोळ्यांचें ऑपरेशन केल्लें तें अजून पर्यंत सारकें बसून अशें दिसता म्हणून. तर पडत आनी तुमकां लज जायत म्हणून. खरें म्हणजे कौतुक करता तुमचे सगळ्यांचें की हो जागो सोदून काडलो हें खरें गोंय. सोबीत सुंदर आमचें गोंय आनी हो जागो फिट डेस्टिनेशन असली चित्रंगी करता. हांव एक टिचर आशिल्ली पण म्हाका भुरग्यां कडेन उलयता तेन्ना दिसतालें की कितें तरी चल्लां समाजांत जाचेर विचार जावपाक जाय, जाचेर डिबेट जावपाक जाय, जे भायर येवपाक जाय. भुरगीं स्कुलाची भुरगीं येवन सांगतालीं गोश्टी घरांत कितें कितें चल्लां तें. म्हणटकीच म्हाका खंय तरी दिसलें की हांव 23 वर्सां हांवें टिचर म्हणून काम केलां. आतां हांवें टिचिंगाक रेस्ट दिवचें आनी ताका बी कारण आसा. म्हजे हांगा थोडे वांगडी आसात. हांव एकता यात्रांत भाग घेतिल्लो तेन्ना म्हजेर स्कुलांत शिकयतालें हांव राय तेन्ना म्हजेर एक म्हणजे विशय जालो की हांवें बिशपाचेर कितें तरी म्हणलां म्हणून. आनी म्हाका दिसतालें की इफ आय कॅनॉट टीच फ्रीडम ऑफ स्पीच टू माय चिल्ड्रन देन आय एम नॉट फिट टू बी अ टीचर. म्हणून हांवें तो पयलीं हांवें रेजिग्नेशन दिलें. मागीर म्हाका दिसलें 23 वर्सां हांवें काम केलां. हायेस्ट पोजिशन ऑफ द गोवा SSC बोर्ड, चीफ एग्जामिनेशन मॉडरेटर, चीफ पेपर सेटर म्हणून. तर हांव म्हजी करियर पळयता ताचेर कितें हांव रायट ऑफ करूं म्हणून हांवें मागीर तें विथड्रॉ केलें रेजिग्नेशन. म्हजेर खूब प्रेशर आशिल्लो की सोडनाका म्हणून. म्हाका बी अंतरी दिसतालें की हांवें सोडचें न्ही म्हणून, कित्याक म्हजो पयलो मोग आशिल्लो टीचिंग भुरगीं. तर पूण तरी आसतना हांवें मागीर वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलो आनी फूल टायम एक्टिविस्ट. तेन्नाच्यान हांव 1992 सान ते आज पर्यंत आनी दोळे धांपीसर हांव म्हजें काम करीत रावतलीं बायलांक, भुरग्यांक आनी पर्यावरणाक लागून. तुमी जाणा आसतलें 10 फावटी हांव जेलीन गेलें मेटास्ट्रिपा लागून. प्रत्येक एजिटेशन जे गोंयांत जालां जे बायलांच्या लायफाक आनी समाजाच्या लायफाक टच जाता, जर ते नायलॉन 6.6, जर ते बोरी ब्रिजेचेर आमी ज्वारी ब्रिजेचेर हांव दिलीप बाब म्हाजे बरोबर आशिल्लो, 50 बायलो आशिल्ल्यो. आमी उबी रावन खंय ते बोरी ब्रिजेचेर लायफ कमी केलें म्हणून आमकां अरेस्ट केली. ताचे नंतर मेटास्ट्रिपा लागून तरी हांव 10 फावटी भितर गेलां.
कळ्ळें. तर म्हाका गोंयांत कितें जाता तें लागतालें. त्या वेळार कोणूय फुडाकार घेनाशिल्लो. मागीर हांगा वांगडी आसा ते आमी बरोबर काम केलो सगळ्यांनी. प्रशांती बायन सुद्दां आमी बरोबर वावरल्या, नेटवर्कींग केलां आनी आमच्या भितर तरी केन्नाय दुस्मानकाय ना, केन्नाय आसची ना. कारण आमी एक सब्जेक्टाचेर उबी आसा, ती म्हणजे बायलो आनी भुरगीं आनी समाजीक चळवळ. तर त्या वेळार म्हाका दिसलें की आमी बायलांची एक संघटना सुरवात करुया. सुरवात केली ती केली. एक 18 वर्सां जाल्लें चेडूं आपणा घरान दवरले आवयन, कित्याक ते प्रेम करताले आनी एक चेडवाचेर. ताका लागून ताका आपणा घरान पोसफुली दवरले. कायदो काय ना की आपणा घरांत आफ्टर 18 तांणी दवरचें म्हणून. ताणें आफ्टर केअर होमान घालपाचें. हांव हायकोर्टान गेली, ताची रिलीज केली, ताका हाडून रिहॅबिलिटेट केलें. ताच्या नंतर आज ते आपलें जिवीत चलयता आपले पद्दतीन. लग्न जालां, कावन्सिलींग ताचेर काम केलें, तर तें लग्न जालां आनी भुरगीं आसाय बी. तर सुरवात आमची थंय जाल्ली. मागीर बागी काकरो म्हणून एक बायल आशिल्ली, गांवठी बायल ती. तिणें 5 कॅजीस चोरल्यो. 5 कॅजीस चोरल्यो म्हणून तिचे कपडे काडले. आनी त्या वेळार हांवें डायरेक्टली डॉक्टर विनी तेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आशिल्लो, ताका डायरेक्टली अटॅक केलो की बायलांक तुमी किंमत दितात काय ना. कारण 5 काजू म्हणजे कितें, ती मागणी बोंडावपाची. तर हे पद्दतीन जे गोंयांत आज पर्यंत जाता तेजेर म्हजो आवाज आसताच आसता, पूण म्हजो आवाज मायकाचेर आसता तसलो नासता. कारण हांव म्हजें काम ग्राउंड लेवलाचेर, ग्रासरूट लेवलाचेर म्हजें वावर करीत आसा, केन्नाय बंद करूं ना. म्हजी संघटना केन्नाय फंडेड ना. आमी आमचे ओन फंड जनरेट करतात. ते कशे आमी 25 years बॅक म्हज्या घरांत आयडेंटिटी, गोवन आयडेंटिटी म्हणून शॉप आसा. आज हांव साडी घालून आयले, ते साडयेचे आमी जॅकेट्स करतालीं, पॅन्ट्स करतालीं. त्या भायर ह्यो साडयो विकतालीं तेन्ना त्यो 500 रुपयांनी 300 रुपयांनी मेळटाल्यो. ह्यो साडयो गोंयांत करताले. ही गोंयची साडी, गोंया हँडलूम वीव्ड साडी आमी सगळीं न्हेसतालीं. ती कॅरल सोडून. कॅरलान केन्नाय साडी न्हेसली ना दिसता म्हाका. तर ही साडी आमी न्हेसतालीं. कारण तुमी जाणा आसतले, ही साडी इंडिजिनियस लोक गोंयचे तांची साडी ती. ही एक साडी आनी दुसरी म्हणजे आमची नऊवारी साडी असती. दोनूय हांव न्हेसल्या. नऊवारी साडी हांव कॉन्फिडन्सान न्हेसल्यान दवरली. कारण म्हाका एक आवड आसा गोंयची, गोंयचो खूब मोग आनी गोंयचें कितें आसता म्हाका प्रमोट करपा जाय. ताका लागून आमी हेजे फायल्स केल्या, बॅग्स केल्या, विकल्या आनी तातूंतल्यान आमी आमची संघटना सपोर्ट करतात. हें जालें की आतां 5 वर्सां जालीं हांव एक स्कीम चलयताली, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर वुमन चिल्ड्रन एफेक्टेड बाय वायलन्स, ज्यांचेर वायलन्स जाता म्हणजे रेप, चायल्ड मॅरेज. आनी तुमी शॉक जातले, हांवें म्हजे फिगर हाडूं ना, बट 5 वर्सां भितर आमी 2029 केसी केल्या. लोक उलयता सक्सेस म्हणून, वो ह्युमन रिसोर्स, हातूंत तुका सक्सेस दाखोवपाक मेळना. तरी आसतना एक स्टोरी सांगता. 1998 एक केस आयली म्हजे कडेन. सांगेची बायल ती, लग्न केल्ली वाळपय. तिका गोवान मारून भायर घातलेली आनी 6 वर्सां ती आवयगेर रावताली. तिच्या वेळाचेर आयली म्हजे कडेन. आमी वाळपय आयली, म्हजे बरोबर डॉरिटिया सांगा आनी 3-4 बायलो तेन्ना. कित्याक लोक बायलांक जशें प्रशांतनीन सांगलो, लोक बायलांक वायरस दिनाशिल्लो आनी आमी तरी वेश्या धंदो करता म्हणटाले. कारण आमी फुडाकार घेवन लोकांक एटॅक करतालीं. तर ताका लागून हांव आयली वाळपय. त्या दादल्या कडेन उलयली. ताणी ऑलरेडी दुसरी बायल केल्ली. ताका सांगलें ते बायलेचे हक्क आसा तिका दी, तुजे बायलेक परत घे. ते बायलेक हक्क दिवन परत तिच्या गांवांत धाडली. कित्याक तिका ना जाल्यार काय मेळपाचें न्ही, कारण इट वॉज नॉट अ लिगल मॅरेज. तर ते बायलेक हाडून थंय पावयली. मागीर तिचे 2 भुरगीं जालीं आनी नंतर खूब वर्सांनी ती सुखी रावली. मागीर तो मेलो. तर
तशें करून आमी वर्क केला. रेस्टोरेशन, रेस्क्यू, रिहॅबिलिटेशन, तांकां गांवांत धाडपाचें काम खर्च आमी करतात. ते पयशे खंयच्यान एकटे देव जाणा. कारण केन्ना म्हाका भीक मागपाची गरज पडली ना कोणा कडेन न्ही. आमी रिसायकल करता कपडे किंवा पोन्ने कपडे किंवा कितेंय रिसायकल करून आमी पयशे जोडटात. म्हजें म्हणपाचें इतलेंच की केसीस गोंयांत जातात त्यो पब्लीश करपाच्यो नासता. ही पर्सनल मॅटर आनी हातूंत जर गोश्ट भायर पडली जाल्यार त्या मनशाक लज जाता आनी तिचें नांव आमकां पिड्यार करपाचें ना. म्हणून सक्सेस स्टोरीज आमी खंय दाखयल्यो ना. फक्त दाखयल्या ती जेणे आमकां स्कीम दिल्या ते भायर डायरेक्टरेट ऑफ वुमन अँड चायल्ड रेकॉर्ड जाय जाल्यार अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन कोणूय काडून पळोवपाक शकता. पण वेदर इट इज सक्सेसफूल ऑर नॉट हे म्हणपाक इट इज नॉट बिझनेस. इट इज नॉट समथिंग विच यू कॅन मेजर. इट इज समथिंग दॅट हॅपन्स स्लोली पण श्युअरली इन सोसायटी. आनी म्हाका दिसता आज आमच्या तरणाट्यांनी ही जबाबदारी आमचे कडल्यान घेवपाक जाय. हांवें 32 years हें काम केलां. My services have been recognized by the Government of India, Government of Goa and several other awards I have got, but that's not to be counted. The first encouragement to do better work. तर म्हजी एकूच मागणी की काय नसताना हातांत सुद्धा जर आपल्याक मोग आसा आनी तो मोग आसा तितूंतल्यान तूं कितेंय सहन करपाक शकता, उपाशी रावपाक शकता, कशी सॅक्रिफायस म्हणटा ती करपाक शकता. हांव ताका सॅक्रिफायस म्हणना. Whatever I did because of my commitment to the women and children, and I don't regret a single bit. I worked with Arun Pandey also, panel member म्हणून for women who are brought from commercial sexual activity. I am a member of the panel for the past 2002. I'm one of the oldest members of the panel. So personally भी हांवें एक काम केल्लें आसा independently before setting up the panel. ते म्हणजे म्हापसाची एक चली शी वॉज बीइंग अब्युज्ड एट द म्हापसा बस स्टॉप बाय ऑल ड्रायव्हर्स, कंडक्टर्स एक्सेट्रा. हर बॉडी हॅड अ डिजीज अँड शी वॉज स्मेलिंग. आनी त्या वेळार माया मोग भवन म्हणून आमचे मोनिका बायन स्टार्ट केल्लें खूब तरेन. तिका हांवें थंयच्यान हाडून ती दवरून सुदारून तिका फॅमिली कडेन रिजॉयन केल्ली आसा. तिका ट्रीट करून त्रास येतालो आंगाक आनी तिका ट्रीट करून. म्हणजे काम जर आपल्याक करपाक जाय तातूंत चॉयस नासता की ते चूज हांवें केलां, म्हाका चॉयस ना, म्हज्यान ती क्रिटिसायज करपाक जायना. ही संदी म्हाका दिली म्हणून आनी आमकां सगळ्यांक चड करून तिगूय जाणांक केरळाक, सबीनाक, म्हाका आनी प्रशांतीक एकठांय हाडली म्हणून हांव ऑर्गनायझरांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें कार्य चालूच दवरात आनी जाता तितले विलेजींनी चलात. कारण एक लास्ट सांगता, आज आमचे ट्रायबल चलयांक धंद्यान वापरली जाता हो म्हजो अनुभव. ते स्टॉप जावपाक जाय. गोंयच्या चलयांक ट्रॅफिक करपाक जायना आनी आमी बी अशी न्हिदपाक जायना की गोंयच्यो कोणूय चलयो धंद्यांत ना म्हणून. आनी हितूंत आमी भाग घेवपाचें आमचें कर्तव्य, आमच्या गांवा लागून आमचें कर्तव्य आनी आमी करुया. थँक्यू. देव बरें करूं. आवदेबाय, तुमी उलयतना कितलेशेच चळवळी आनी जे कितें स्थित्यंतरां गोंयांत जाली ती सर्व करून नदरे मुखांतल्यान घेतली. इच्छा थंय मार्ग म्हणटा तशें आवदाबायन सातत्यान काम केलां. ताणें सांगलां तशें नांवां घेवची ना, कितल्यो गजाली जाल्यो त्यो सांगची ना, पूण कशी सुदारणा जाली. केन्ना केन्ना बायलांचेर अन्याय जाता आनी तांकां हो अन्याय म्हणून कळना. अशा वेळार तिणें तांकां मदत केली. केन्ना केन्ना बायलांची पावलां चुकलीं, तांकांय जाग्यार हाडलें आनी अशी ती अजुनूय करत आसा. आमची दुसरी व्यक्ती आसा ती डॉक्टर सबीना मार्टिन्स. आनी तुमकां खरेंच सांगता हांव की डॉक्टर सबीना मार्टिन्स म्हणटाना म्हाका एक गर्व दिसता. आमी सामकी ल्हान आसतना वांगडा आसा. म्हाका दिसता 21-22 वर्साची आसतना पासून आसा.
वादावादी झगडी दुसऱ्या बरोबर आमच्या मदीं पण एकमेका बद्दल आदर आसा. जे औदाबाईने सांगले आमी एकमेकाच्या विरोधान ना म्हणून, पण विरोधान ना म्हणजे आमचो वाद जायना अशें न्ही. इनफॅक्ट आमचे विद्यार्थी संघटना आशिल्ली आणि त्या विद्यार्थी संघटनेन 86-87 व्हडलो वाद सुरू जालो आमचो की सबीना कॅरल दोगांनी सांगले की ना आमी बायलांची वेगळी संघटना करूया म्हणून. आणि बाकीच्यांक आमकां सगळ्यांक दिसताले वेगळी कित्याक जाय आमी सगळेच वांगडा बायलांचे प्रश्न घेवन वचूया. आणि अशा तरेन ताणें म्हळें ना आपल्याक हें मान्य ना. आनी ती तांणी दोगांनी आनी बाकीची आशिल्ली बायलांचो साद ही संघटनेचे सुरवात केली. आणि हातूंतल्यान तांणी कितल्याशाच बायलांक एक मानाचे जिणे जगपा खातीर वाट दाखयली. सो हांव मागता बाय डॉक्टर सबीना मार्टिन्सा कडेन की ताणें उलोवचें आणि ताणें केमिस्ट्रींतल्या विशयान केला ही डॉक्टरेट. सो देव बरें करूं प्रशांती. खऱ्यांनी आनंद जाता ह्या प्रोग्रामाक येवपाक आणि सगळे आमचे वांगड्या बरोबर जे महिला चळवळीन भाग घेतला तांचे बरोबर हे डिस्कशन करपाक. आणि जशे 12 मिनटां दिला पण इतलो आम्ही बायलांचो साद 1986 स्टार्ट केल्लो. हे ऑक्टोबर 12 तारखेर ऑक्टोबराचे आम्ही 37 years कंप्लीट केला. ओके, सो इतली आमची जुनी संघटना. पण 86 80 आम्ही 15-16 वर्षाची असली तेन्ना आम्ही विद्यार्थी संघटनान PSU असली. आणि जशे प्रशांतीन सांगला आम्ही जेन्ना स्टुडंट मुवमेंटान आम्ही विषय घेताले तेन्ना खुबशे केसीस चलयांचे येताले. बसीन छेडछाड, मॉलेस्टेशन, रेप केसीस येताले. पण आम्ही हे विषय PSUन आम्ही उबारताली. पण हे मुद्दे केन्ना PSUन प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन घेवना. आणि मागीर तेन्ना सिटीजन्स ऑर्गनायझेशन आसले, सिटीजन्स फॉर सिव्हिल लिबर्टीज अँड डेमोक्रेटिक रायट्स, मागीर ते संघटनेन आमी तो इश्यू घेताली. पूण तितले बायलांचे इश्यू म्हणजे ते जायनासले. आनी इंडिव्हिज्युअल केसीस बायलांचे तेन्ना आमकां खंयची संघटना दिसनासली जी कोणाक मारपीट जाता, सोऱ्याचो प्रॉब्लेम जाता, रेप केस जाता असली विषय घेता तेन्ना ती आमकां संघटना दिसूना. म्हणून आमकां दिसताले की आमी ती घेवपाक जाय. सो पूण ते स्टुडंट्स युनियनान अशें सांगले, वाद जाले आमचे की तुम्ही सेपरेट ऑर्गनायझेशन करूं सोदता आणि चले आनी चलया मरे वाद करूं सोदता अशें जालें. सो एक 5 वर्सां जेन्ना कॉलेज सोंपली 85 ग्रॅज्युएशन जालें, 86 आमी MSc करतालीं तेन्ना आमी ठरयलें की कॉलेज जातकूच की आमी बायलांक आनी एक संघटना स्टार्ट करतली. आनी आमची चर्चा चालू जाली. 85 आमी चर्चा सुरू केली की आमी संघटना करूया. ते आमी मडगांव गार्डनान आमचे ते क्रिसमस ट्री आहा ती तेजे सकयल आमी मेळटाली, ऑफिस नासली. आनी अशे खुबशे विशयाचेर आमी चर्चा करून नाव दिवचे ना दिवचे करून आमी 1 वर्स काडले. पण आमी मेळटाली, बायलांचेर चर्चा करताली विशयाचेर. तेन्ना डावरी, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आनी खुबशे विशय आसताले. मागीर कितें जालें की तेन्ना कार्निवल जातालो. आणि कार्निवल ह्या असल्या लेवलाचेर जालो की बायलांक एक सेक्स ऑब्जेक्ट म्हणून उभी करताले, बिकिनी घालून. आणि खुबशे मोलेस्टेशन केसीस जाताले, सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाताले. आणि आमकां दिसताले की दॅट विमेन वर बींग पोर्ट्रेड इन अ व्हेरी बॅड वे. सो आमकां दिसताली आमी प्रोटेस्ट करपाक जाय. प्रोटेस्ट करतले जाल्यार आमकां संघटनेक नांव दिवचें जाय, कोण इल्लीशी बायलां प्रोटेस्ट करता अशें जातलें म्हणून. सो मागीर ती नांवाची आमची हें जालें, डिस्कशन जालें. आनी फायनली आमी बायलांचो साद नांव ठरयलें. आनी ती आमची पब्लीक प्रोटेस्ट, फर्स्ट पब्लीक प्रोटेस्ट जाता म्हणटा ती कार्निवलाचेर कमिटी स्थापन केली. आनी म्हणलें की हे सगळें जावंक फावना. सो त्या इश्यूचेर आमी मागीर तो केसीस तेन्ना आमी थोडी जाण आसली. मडगांव गार्डनाचेर आमी अशें एक एक्झिबिशन केलें, पोस्टर लायले. लोक म्हणटाले येद्दो व्हडलो कार्निवल आनी
थोडीशी बायलां कितें करता पूण तातूंतल्यान आमचो तो मुवमेंट स्टार्ट जालो. मागीर आमी खुबशे इंडिविज्युअल केसीस, रेप केसीस, मागीर डोमेस्टीक वायलन्स केसीस गव्हर्नमेंट सोऱ्याचे प्रॉब्लेम घेवन येता. हांव ते लिस्ट करिना कित्याक 12 मिनटां पुरो ना. सो पूण डिस्क्रिमिनेशन कामाच्या जाग्यार कमी पगार दिवप, सेक्शुअल हॅरेसमेंट कामाच्या जाग्यार जाता ते बद्दल, घरांनी चलयांक लग्न करून वयता मागीर तांकां आवयगेर धाडिना, मागीर अशे खुबशे प्रॉब्लेम्स स्पेसिफिकली बायलांचे आनी चलयांचे आमी तेन्ना आमचे कडेन येताली, आमी मदत करताली. मागीर आमचो असो एक हे आसलो, स्टँड आसलो आमचो की फक्त आमी फायर ब्रिगेड न्हू, आमकां सोर्स डिस्कशन जावपाक जाय हे कित्या खातीर जाता. सो हो पितृसत्ता समाज आमकां हो बदल हाडपाक जाय हाजी चर्चा जाताली. आनी जेन्ना आमी केसीस घेताली तातूंतल्यान आमी फुडले आमचे पावल मारताले. आतां समज डावरी केस येयली, जेन्ना आमी डावरी केस हुंडा घेताली, आमी केस रजिस्टर केली, तेन्ना केस करतना आमकां कळ्ळें की हो कायदो आमकां लागू जायना, कित्याक आमकां लिबरेशन 1961 मेळ्ळां आनी हो कायदो 61च्या पयलीं येयल्लो. आनी गोंयांत आमचे लिबरेशन जातकूच जे सरकार गोंयचे भारताचे जर कायदे लागू जावपाक जाय जाल्यार असेंब्लीन ते पास जावपाक जाय आसले आनी हुंडाचो कायदो पास जावन नासलो. सो ती केस रजिस्टर जावन कोर्टान पावतरी आमकां कळ्ळें की, आनी पुलिसांन सुद्दां रजिस्टर केलें, पूण तो कायदो लागू ना. तो मागीर आमी तो लागू जावचो म्हणून मागीर तो डावरी प्रोहिबिशन ऍक्ट मागीर लागू जाला. आनी ह्या केसींतल्यान आमकां जेन्ना केसीस जाताले तेन्ना आमकां दिसताले सरकारी यंत्रणा हे इश्यू सॉल्व करपाक कमी पडटाले. आनी त्या इश्यूंतल्यान आमी जेन्ना आमचे एक्सपिरियन्स येतालो हे केसीस हँडल करतना आमकां दिसलें की आमकां एक सेन्सिटीव पुलीस स्टेशन जावपाक जाय. आनी त्या वेळार आमी खुबशे सिस्टम थाऱ्यार घालपाक घेतले. आमी गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमेन ऍक्ट मागलो, मागीर गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमेन तो स्थापन जालो. त्या टायमार आमी गोवा चिल्ड्रन्स ऍक्ट चे बद्दल आमी काम केलें. सगळी संघटना बरोबर आसली आनी जे कायदे जे करता आमी ते लोकां मीन्स बॉटम अप जावपाक जाय आनी वयल्यान सकयल. सो सगळ्यां कडेन चर्चा करून तो आमी गोवा चिल्ड्रन्स ऍक्ट हेजे बद्दल आमी डिस्कशन केलें. तो गोवा चिल्ड्रन ऍक्ट लागू जालो, आतां चिल्ड्रन्स कोर्ट आसा. मागीर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जाताले की भुरगे चलो काय चली. तुमी जाणा गोंयांत सगळ्यान हायेस्ट डिस्क्रिमिनेशन जाता चलयांचे. हरियाणांत चलयांक मारतात जन्माक येता आसतना. आतां रेकॉर्ड गोवाक आसा. बर्थ रेट आमचो इतलो सकयल देंवला, पयलीं 1000 उंच आसताले आनी आतां 935 पावला. आनी इट इज कम डावन सो मच की आमचो सेक्स रेशियो सामको बिगडला. आनी हे सेक्स प्रेफरन्स आमचे बॉय प्रेफरन्स खूब प्रेवलंट आसा. आमी गोंयांत म्हणटा आमी खूब शिकलेली आसा आनी चलयांक आमी इक्वल दिता, पूण ही परिस्थिती प्रॅक्टिकली जायना. सो तो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्टा खातीर आमी तो एक लेजिस्लेशन घातलो. पूण तेन्ना आमची हे पॉलिटिकल पार्टीज सरकार पडटाले, लेजिस्लेशन असेंब्लीन वयताले, सरकार पडटालो. पूण मागीर कितें जालें की इंट्रोड्यूस जाले असेंब्लीन, मागीर सरकार पडलो. पूण त्या उपरांत नॅशनल लेवल सेंट्रल लेवलाचे ते ऍक्ट पास जाले आनी आमचो गोवा ऍक्ट पयलीं महाराष्ट्रान केल्लो, ताजे उपरांत गोवान केल्लो. सो ही 2 ऍक्टा प्रमाणे आमचे हे सेंट्रल लेजिस्लेशन जाले. आनी आमी हे सगळे लेजिस्लेशनाचेर आमी काम केलां. आतां सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रिव्हेंशन ऍक्ट कॅरल उलयतले तेजे बद्दल. ते ऍक्ट नॅशनल लेवलाचे जितली ऍक्ट येयला, मागीर डोमेस्टीक वायलन्स प्रिव्हेंशन ऍक्ट, मागीर निर्भया जातकूच चळवळ जाली, 3 क्लॉजीस IPCन बद्दल हाडलो. स्टॉकिंग म्हणजे की बायलांच्या फाटल्यान वचप, मागीर डिसरोबिंग, तेका अशें आवदान सांगला कपडे काडप बी, ताजो एक क्लॉज घातलो. आनी वॉयरिझम म्हणजे की कोण नाचता ताका पळयता, बाथरुमान कॅमेरा घालता, ते हे सगळो हो 3 क्लॉजीस हे निर्भया उपरांत येयले. सो जितले नॅशनल लेवलाचे चळवळ जाल्या बायलांच्या कायद्यांनी बदल हाडपाक, आमी आमच्या ग्रासरूट एक्सपिरियन्सल्यान आमी ताका कॉन्ट्रिब्यूट केला. आनी सो आमी सिस्टम्स
थारार घातला, लेजिस्लेशन थारार घातला आणि पॉलिसीचेर आमी खूब काम केलां. कित्याक जेन्ना आमी काम करता तेन्ना आमकां एक पॉलिसीची जाय पडटा बाराचे बद्दल, अल्कोहॉल पॉलिसी. ताजेर आमी खूब आंदोलनां केलां. बार टायमिंग्स, मागीर भुरग्यांक सोरो दिवचे न्ही, पब्लीक प्लेसी कडेन सोरो वाचचो न्ही. सो ह्याचे बद्दल आमी रोल बॅक बार टायमिंग खुबशे आमी आंदोलन सोऱ्या बाबतींत केलां. कजिनो बाबतींत आम औरत आर्मी अगेन्स्ट गॅमलिंग आमी पयलीं महिला संघटनान स्टार्ट केली आणि उपरांत मागीर ते आमी ब्रॉड बेस केली आणि दादले सुद्धा ते हितून आसा. सो कजिनोची पॉलिसी आमी 86 फर्स्ट टाइम जेन्ना कजिनो अमेंडमेंट हाडलो कायद्यान कजिनो हाडपाक तेन्ना आमी सगळीं महिला रस्त्यार येयली. पूण लोकांक समजनासले लोकांक की कजिनो म्हणटा ते कितें. पूण आतां तांकां तेजे परिणाम दिसता आनी अजून पासून आमी ताजेर झुजता. मागीर पर्यावरणाचे गोल्फ कोर्स स्टार्ट करपाक लागली. गोल्फ कोर्साचेर आमी ताका उदक कितले वयतले, तेजे पेस्टिसायड कितले वयतले आनी हे सगळे अभ्यास केले. कित्याक ही सगळी कामां जी उदकाची आसता, शेताची आसता, ती सगळ्यांक बायलांक लागू जाता आणि आमी सदांच म्हणटा ऑल इश्यूज आर वुमेन्स इश्यूज. ओके, सो वॉट एवर अफेक्ट सोसायटी अफेक्ट्स वुमेन. आणि म्हणून आमी जे बाकीचे इश्यू जावं कम्युनलिझम तितून आमी काम केलां. कित्याक तातूंत आमी मागीर जात धर्माचे विरोध, कित्याक आमचे संघटनेन खुबश्यो बायलो आसा जे तितून एक्सपिरियन्स करताली जातीवाद. ओके, कोणाक हेजे घराचे फुडें व्हरपाक वचूंक जायना, दोड उदकाची दोड हेपाचेर दवरून वचूंक जायना, सकयल दवरून वचपाक जाय. भुरग्यांक कप्स हॉटेलांनी कप्स सेपरेट दवरताली. सो अशें कास्ट डिस्क्रिमिनेशनाचेर आमी काम केलां. आणि आता सध्या हांव गोवा बचाव अभियानाचे कन्व्हेनर आसा आणि महिला संघटना. पूण जे पर्यावरणाक जाता ओके ते आमकां लागता. लोक म्हणटा आमकां आतां ग्रेझिंग ग्राउंड आमकां आमचे कॅटल आमची गोरवां आमी रानान व्हरपाक जाय ते बंद जाला, तांकां खावंक ना. मागीर रानां कापता, आमकां जोडो मेळना. मागीर उदकाक आतां सगळे हिल कटींग केले, दोंगर कापले की उदकाचे लेवल सकयल वयता, बांयो सुकता आणि बांयो जेन्ना सुकता तेन्ना कोणाक त्रास जाता, बायलांक त्रास जाता. मायनिंग जालो तेन्ना धूळ जातालो, सगळी लोक दुयेंत पडटाले. कोण दुयेंती पळयतालो ते बायलो पळयताले. उदक तेन्ना मायनिंग करून उदक सोंपताले सामके. ते बायलांक एक विलेजींतल्यान दुसऱ्या विलेजीन उदक मारुतीन हाडपाक वयताले. सो अशें म्हणजे गाडी करून वयचे पडटाले, खूब त्रास जाताले. सो जे जे इश्यू समाजाचे आसा आनी ते बायलांक त्रास जाता ते आमी आर्थीक, पर्यावरण, सोशल इश्यूज हे आमी काम केला. आणि एकूच उदाहरण दिता कितें टायम जालो म्हाजो. एक सोशल इश्यूज आमी घेताले. आता एक आमी जो इश्यू जो आमी घेतलेलो तो बायलांक आमी डिसरोबिनाचो इश्यू घेतला न्हू. जेन्ना काही कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटीन जेन्ना बायल मरता तेन्ना सगळे म्हाका दिसता दादले बी मरता तेंचे फूल कपडे काडटा. ओके, पूण आणि शमशानान कोण वयता तशे दादले वयता. सो अशे आमकां 2-3 केसीस येयले की घोडे आयले, दादले आयले आमच्या संघटनेक. तुमी म्हणपाक लागले बायल जिती आसतना तुमी ताजे डिग्निटी आनी उलयता तुमी, पूण मरतकूच तेजे कितें. सो प्रॉब्लेम कितें जाल्लो की अशे एक दादल्याची यंग वायफ म्हणजे फर्स्ट मॅरेज जातकूच भुरगें जाता आसतना बायल मेली आणि जेन्ना तेजे क्रिमेशन जाता आसतना तेजे फूल कपडे काडले आणि लोकांनी ते आता व्हॉट्सॲपाचे जमानो, व्हॉट्सॲपाचे ते फोटो सगळ्याक ते स्प्रेड झाले आणि ताका ते खूप वाईट दिसले. दुसरे म्हणजे की तेजे फॅमिली मेल मेंबर असले ते म्हणजे की माझ्या मावा फुडें, माझ्या भावा फुडें माझी बायलेची इज्जत वयताली. तेजे उपरांत आनी एक केस येयली संघटने कडेन. ओके, अशे बरोबर केसीस येवपाक लागले आणि सगळी इश्यू तोच की बायलांक नागरी करता. दादल्याचे बद्दल येवना पण बायलांचे बद्दल सांगता आणि ते व्हॉट्सॲपाचेर सगळ्याक स्प्रेड जाता. सो मागीर आमचेच मेंबराचे एक व्हॉलंटियर आमचे असले अंजुना आनी आमकां आतां ते
ना पूण तेजी आवय भायर पडली जाणटी आनी तेजे भुरग्याक तेजे क्रिमेशन करपाक उजो दिवपाक उरले. जेन्ना ताका हें लावपाक गेली तेन्ना ते जाणटी बायलेचे कपडे काडले जाल्यार हो कॉलेजीन वयतालो भुरगो एका ते जमनीर पळोवपाक कित्याक अशी रिच्युअल हा तो सोडूनच येयलो. घरा येयलो आनी म्हणपाक लागले तेजे आवय की हें बंद जावपाक जाय आपूण करपाचें ना तें आनी तो घरा येयलो. मागीर पयलीं तेंचे दुसरे फॅमिली मेंबरान तेजें क्रिमेशन केलें आनी मागीर तेन्ना ते म्हणपाक लागले ना हो इशू आमी घेवपाकूच जाय. आतां हो एक रिलिजियस इशू सामको सेन्सिटीव इशू कित्याक आमी अशें वातावरण आसा की कम्युनलिझम सामकें रोखडेंच आमचें चाळवता. सो तेन्ना आमी कितें केलें पयलीं आमी सगळीं आमच्या संघटनेन डिसिजन घेतलें की आमी हो इशू घेतलो आनी सगळीं सोशल ऑर्गनायझेशनाक पयलीं अप्रोच केला आमकां हो इशू घेवपाचो आसा. म्हणटात मराठा समाज आनी स्वामी कडेन सुद्दां गेली हांगा वर्तगाल हांगा कुंडय. सो तेणी सांगलें गो अहेड इट इज अ गुड इशू की आमी यू स्पीक टू युअर कम्युनिटी. मागीर आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चायल्ड हे सगळ्यां कडेन आमी पयलीं उलयली की अशें आसा आमकां बंद करपाक जाय. आनी ताजे उपरांत आमी ह्युमन रायट्स कमिशनान एप्लिकेशन घातलें की दीस इज अगेन्स्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन कित्याक एनीथींग वीच इज अगेन्स्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन इज वायलेशन ऑफ ह्युमन रायट्स. सो तो आमी पेटिशन घातलें. मागीर ह्युमन रायट्स कमिशनान सगळे पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक लेटर धाडले आनी असो स्टँड घेतलो की क्रिमेशन ग्राउंड्स बरियल ग्राउंड्स क्रिमेशन ग्राउंड्स आर पब्लीक प्लेसीस आनी थंय तर बायलांचे कपडे काडटा जाल्यार इट इज डिसरोबिंग ऑफ वुमेन इन पब्लीक प्लेस. सो हो विशय घेवन आनी निर्भया उपरांत तो डिसरोबिंग क्लॉज IPCन येयल्लो. सो हो क्लॉज घेवन आमी हितून घातले. मागीर ह्युमन रायट्स कमिशनान सगळे पंचायतीन आनी सगळ्या म्युनिसिपालिटीन लेटर धाडले की क्रिमेटोरियम ग्राउंड आनी बरियल ग्राउंडान बायलांचे डिसरोबिंग जाता काय कितें म्हणून. जाल्यार सगळ्यांनी रिपोर्ट धाडलो आनी फक्त ज्या हे सांगपाची म्हाका गरज आसा की ज्या पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीन बायलो अध्यक्ष आसले त्यांनी सारको रिपोर्ट धाडलो. बाकीच्या जाल्यार आमकां खबर ना अशें घडटा ना घडटा. राधिका नायक फोंडाची हितून आसली ती म्युनिसिपल. सो शी सेड की फोंडान जाता म्हणून फोंडा तालुका डिसरोबिंग जाता आनी कितें. आता ते 2-3 जाणांनी इतले आता 191 पंचायत आसा पण 2-3 जाग्यार त्यांनी जेन्ना रिपोर्ट आयलो की अशें जाता म्हणून तेन्ना ह्युमन रायट्स कमिशनान ऑर्डर पास केली की इट इज अ पब्लीक प्लेस क्रिमेटोरियम्स आर पब्लीक प्लेसीस आनी पब्लीक डिसरोबिंग ऑफ वुमेन कॅनॉट टेक प्लेस. सो एटलिस्ट एक धवो कपडो या कितें तुमी ताका घालचे पूण ओपनली तुमी ते क्रिमेशन करचे न्ही. आनी मागीर सगळे पंचायतीक आनी हेका तो ऑर्डर गेला पूण गेला म्हणून ते जाता अशें ना. कायदे जाले म्हणून जायना. इम्प्लिमेंटेशन करप खूब डिफिकल्ट आसा आनी तेन्ना कांय जाणांनी इवन प्रशांतीन जे कोण क्रिमेशनाक वयता तेन्ना ते इम्प्लिमेंट करता. जेन्ना हीच बायल जाचे हांवें एग्जाम्पल दिलें तो तेजो चेडो येयलो तो जेन्ना ती भायर पडली तेन्ना आमी ताज्या क्रिमेशनाक गेले आमी भटजीक सांगले की तुमी अशें करचे ना म्हणून. सो म्हणून अशें कशें जावं शकता. सो सरपंच आसलो आनी कायदो आसा कायदो न्ही आमचे शास्त्र आनी कितें कितें म्हणपाक लागलो. म्हाज्या मोबायलार तो ऑर्डर आसलो ह्युमन रायट्स कमिशनाचो आमी दाखयलें सरपंचाक दाखयलें पळय दिस इज अ लॉ तुमी त्रासान पडटली तुमी तो तेजे क्रिमेशन कपडे काडून केले जाल्यार. सो मागीर सरपंचान त्या भटजीक सांगलें की अशें करपाक जायना आनी ते आमी बंद केलें. तशें आनी एक आमचे मेंबर भायर पडले तेन्ना आमी वयता आमच्या मेंबराचे क्रिमेशनाक आमी गेल्ली आमी बंद केलां म्हणलें हें जावपाक जायना. आनी पूण सगळ्यान बरी गोश्ट म्हणजे की फोंड्यांतल्यान आमकां एक यूथ ग्रुपान मेसेज धाडली की ते 17 वर्साचे चलयेक कॅन्सर जाल्ले आनी ते मेल्ले आनी ताजे कपडे काडपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी हे भुरग्यांनी जे तरणाटे भुरगे असले तेणी बंद केले. सो म्हाका दिसता की हांवें हो एग्जाम्पल दिला की अशे जे सोशल इश्यूज आसा ते आमी घेवपाक जाय. आता एक सोशल इश्यू आमचे कडेन येयला की जेन्ना एकटी चली मरता शी पासीज अवे आनी ते तर आपले आवयच्या घराक
आसता, समज ते लग्न जाल्ले चली आसा आनी आवयच्या घराक आसता, जेन्ना ते मरता ताजे मळे फुडल्या दारांतल्यान काडिना, ताका फाटल्या दारांतल्यान काडटा. आनी आमचेच एकटे मेंबराक कळून खाल्लो. सो आमले की तेन्ना आमकां खबर ना, पूण आमी आतां पळयलें. पूण ही जी प्रथा जी आसा, जे बायलांक जे खुबशे अशे सामाजीक प्रथा आसा ते बायलांक डिस्क्रिमिनेट करता, ते आमी बंद करपाक जाय. आनी संगीता आसा हांगा, विधवा बायलांचे खुबशे प्रथा आसा, ते डिस्क्रिमिनेशन जाता, कितें कितें करचें पडटा, तो इशू सध्या आमी घेतला. आनी सगळी संघटना एकठांय जावन आतां असेंब्लीन एक आमी विधेयक पास करचो म्हणून आमी प्रयत्न केला. विहिरी आले म्हणून लास्ट टायम इंट्रोड्यूस केला, पूण अजून तो पास जावना. पूण ह्या तरी असेंब्ली सेशनान पास जावचो अशें आमची आसा. सो सांगचें म्हणल्यार खूब आसा, पूण हांव थोडक्यान सांगलें की कशें आमी केसीस घेता, कशें आमी सिस्टम्स थाऱ्यार घालता, कशें आमी पॉलिसीचेर काम करता, आनी ऑल्सो सोशल चेंज. आनी जशें हांव तांकां सांगलें, आमी नॉन फंडेड ऑर्गनायझेशन, आनी कॉन्शियसली आमी हो डिसिजन घेतलेलो. आमी सरकारा कडेन फंडींग घेवचें ना, फॉरेन फंडींग घेवचें ना, कित्याक तांचे मागीर आमकां आयकुपा पडटा. मध्येच आमी कितें सरकारी विरोध आनी आंदोलनां करता, मागीर ते प्रोजेक्ट बंद करता. ओके, पूण तो पयसो आमचो, आमी घेवपाकूच जाय. पूण आमी तो तसो निर्णय घेतलो म्हणून आमकां आयज फक्त एक प्रोजेक्ट आमी घेतलेलो, एड्स अवेरनेस प्रोग्राम. आनी कित्याक सेक्सा बद्दल कोण उलयनासले तेन्ना. सो 1990 आमी गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटीचो आमी एक प्रोग्राम घेतलेलो आनी बायलांक सांगपाक एड्स कशें जाता ते. सो कित्याक सेक्सा बद्दल कोण उलयनासली, सो तेणी म्हणलें तुमी महिला संघटना, तुमी बायलां कडेन उलया. सो तो एक अवेरनेस प्रोग्राम आमी सरकारी गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी कडल्यान घेतलेलो. आनी आतां होम्स ना, मेंटली कोण बायलांक प्रॉब्लेम आहा घरान, एड्स वुमन आहा तांकां घरांतले भायर घालता, ताका शेल्टर ना. सो इश्यूज खूब आसा. तर तुमी बायलो यंगस्टर्स पळय आहा, तुमकां तर कितें करपाक दिसता, एक सुद्दां तुमी विशय घेतलो आनी तुमी काम केलें जाल्यार समाजाक खूब कॉन्ट्रिब्युशन जातलें. इतलें सांगून हांव बेगीन करून सगळे आयकता सामकी थक्क जावन आयकत उरली आनी ताळयो, पण ताळयांक मीठ येवंक ना. आनीकय मातश्यो ताळयो मोठ्यो जावंक जाय अशें दिसता म्हाका. आजून आमी उलोवयाच, पण ताज्या मुखाल्ल्यो ज्यो व्यक्ती आसा, कॅरोलीन कुलासो, ॲडव्होकेट कॅरोलीन कुलासो, ती तुमचे कडेन कामाच्या जाग्यार विनयभंग जातकूच कितें करूंक जाता, विनयभंग वा लैंगीक पद्दतीचे कसले अब्यूज जाले जाल्यार कितें करूंक जाता, आमी हाजे विशीं उलयतले. फक्त कामाच्या जाग्यारच न्ही, म्हणजे थोडी अशी आमची कामां आसता जी जाका कार्यालय नासता. आतां कॉलेजींनी कितें जाल्यार एक कंप्लेन कमिटी आसता वा ऑफिसांनी कंप्लेन कमिटी आसता, पूण शेतान वचपी बायल्यो वा अनऑर्गनायज सेक्टरांतल्यो बाकीच्यो ज्यो बायल्यो आसा, कोणागेर नोकरी करपी बायल्यो, हांचेरूय जर अन्याय जालो जाल्यार कितें करूंक शकता, हाजे विशीं ॲडव्होकेट कॅरोलीन कुलासो तुमचे कडेन उलयतली. सो गुड आफ्टरनून सगळ्यांक तुमकां. प्रयत्न करता हांव कायद्या विशय मातशें इन शॉर्ट मॅनर एटलीस्ट टू ट्राय एंड एक्सप्लेन. कित्याक कायदे जे काडल्यात or whichever laws have been brought out by have been promulgated, ती बायलांक यूज करपाक म्हणून काडल्यात. आता सबिनान लेखून सांगले तुमकां, जेन्ना अशें कळ्ळें की घरान जावपी अत्याचार खूब वाडल्या म्हणून, तेन्ना प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टीक वायलन्स कायदो काडलो. जेन्ना अशें कळ्ळें की खुबशे केसीस ऑफ डिसरोबिंग किंवा स्टॉकिंग किंवा बलात्कार, तेन्ना कायदो नाशिल्ले कडेन कायदो काडलो आनी जे केसीन की तो कायदो मातसो यूज करिनाशिल्ल्या इन दोज एरियाज मातसो टायट कसो केलो की विमेन शूड यूज द लॉ. आतां अशें कळ्ळें की 2013 की खुबशे बायलां अशें आसा की शिकिल्ले आसा म्हणून कामाक वतलीत
आतां कामाक वता जाल्यार आनी थंय तांकां बायलांक लैंगीक छळ जाता, हॅरेसमेंट जाता, अशें कोण हात लायता आनी त्या कारणाक सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता म्हणून ती कामां सोडून वता. एंड देरफॉर काम सोडून वता मिन्स ताका यूजूच ना, तुका काम मेळ्ळा, तुका शिक्षण आसा आनी तूं काम सोडून वता कित्याक तुका लैंगीक छळ जाता म्हणून. आनी अशें कळ्ळें की अजून पासून 2013 पर्यंत कायदो नाशिल्लो आनी कायदो नाशिल्लो प्रायर टू दीस 2013 एक्ट. अशी एक केस जाल्ली आसा की राजस्थानाक की एक बायल खंय तरी सारकी फेमस केस आसा, ते संघटनेच्या वतीन गांवान वताले टू टॉक अबाउट हॅरेसमेंट, चायल्ड मॅरेज, अशे समाजीचे प्रॉब्लेम्स आनी थंय ताका कोणे तरी लैंगीक छळ केलो, हात लायलो आनी जेन्ना ती पुलीस स्टेशनान गेली कंप्लेन करपाक तांकां अशें कळ्ळें की कामावेल्या जाग्यार आजून पासून एक कायदो ना. मागीर ती सुप्रीम कोर्टान गेली आनी मागीर सुप्रीम कोर्टान सगळे आंतरराष्ट्रीय कायदे पळोवन अशें केलें की वी शूड हॅव एन एक्ट आनी मागीर हो कायदो आयलो आनी त्या आतां ऑलमोस्ट मोर देन 10 years कायदो आसा. आनी हो कायदो कितें? इन शॉर्ट सगळ्यांक खबर आसतलें की सेक्शुअल हॅरेसमेंट एट द वर्क प्लेस म्हणजे कामावेल्या जाग्यार जाता ती छळ, लैंगीक छळ. कसले छळ न्ही, तर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इट हॅज टू बी सेक्शुअल. आतां केन्ना केन्ना बॉस आसता तो तुका खूब काम करूंक लायता, नाजाल्यार तो तुका मे बी आनी खंयच्या जाग्या वयल्यार हॅरेसमेंट करता, ती दॅट इज नॉट सेक्शुअल हॅरेसमेंट. सेक्शुअल हॅरेसमेंटाची मिनींग अशीच की तुज्या सेक्सा वयल्यान लैंगीक छळ घेवन मिनींग कशें तरी तुजेर ऑन युअर सेक्स तुजे बॉडीचेर कमेंट करता, नाल्यार तुका एक हात लायता इन अ सेक्शुअल मॅनर. आतां अशेंच जरी तर हात लायले पूण तुका यू डू नॉट फील की इट वॉज अनवॉन्टेड. सो फोकस आसा सगळ्यांक आमकां बायलांक खबर आसता केन्ना ती हात पळय लायता whether it is wanted or unwanted. So the focus of the word is unwanted. पण तुका दिसता की म्हाका जेन्ना ताणें हात लायलो किंवा कितें उतर म्हणलें that it is not welcome, unwelcome word. ताजेर मागीर एक it becomes like a unwanted sexual advancement. आता जरी तर कामावेल्या जाग्यार so the word is focus is unwanted आणि focus असा की कामावेल्या जाग्यार जी असली छळ जाता बायलांक ती हो कायदो लागू जाता आणि सगळ्या जाग्या वयल्यार वेदर इट इज कॉलेजीन किंवा कामार खंयचे ऑफिस इन एन ऑफिस आणि ऑफिसीन न्यू लेखून जाल्यार शी सेड इन अ प्लेस जी एक फॅक्टरी कशें न्ही की कामा वयलो जागो कसो न्ही जरी तूं कोणाच्या घरान काम करता ते लेखून इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट. आणि हे सेक्शुअल हॅरेसमेंट ताका रिड्रेस करपाक ताका खंय तरी एक कोण गुन्यांवकारी आसा पळय ताका कितें तरी करपाक जाय न्हू कित्याक तुजेर छळ जाला ताका सगळ्या जाग्या वयल्यान कमिटी आसूंक जाय. 2 बसीची कमिटी आसा ह्या कायद्या सकट. एक म्हणजे इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी की आता इंटरनल कमिटी म्हणटात ताका नॉट कंप्लेंट्स कमिटी. IC म्हणजे खंयच्याच कामा वयल्या जाग्यार एक कमिटी आसूंक जाय असले कंप्लेंट्स घेवचे खातीर. सो ती कमिटी कशें जावंक जाय, कोण तरी हेड आसा ती बायलूच आसूंक जाय, चड तरेन कमिटीन आहा पळय ती चड बायलांकूच आसूंक जाय. पूण कमिटी कशी स्थापन जावपा ती कायद्या सकट बरें, पूण एक कमिटी सगळ्या कामावेल्या जाग्यार आसूंकूच जाय इंटरनल कमिटी. ती कमिटी मागीर तुवें ते कंप्लेंट आफ्टर यू गिव अ कंप्लेंट थंय जरी तर मिटोवंक शकता बरें ते सॉरी म्हणलें परत आपूण करचो ना तेंय करपाक शकता बिफोर यू गो टू अ इन्क्वायरी. जरी तर ते बायल म्हणटा म्हाका इतकेंच नाका म्हाका इन्क्वायरी जाय, म्हाका ताका लास्टाक कितें तरी पनिशमेंट जाय जाल्यार मागीर ती इन्क्वायरीच्या लेवलार पावता. मागीर ती इन्क्वायरी कोर्टा भाशेनूच चलता कशी ताका नोटीस पावता मागीर ताका नोटीस दिवन तो रिप्लाय दितलो आनी ही हो कायदो फकत बायलां खातीर. सो इट इज अ वुमन सेंट्रीक लॉ. जरी तर बायलांक गडेक दादल्याक छळ केली जाल्यार हो ताका लागू जायना. तेणी मागीर तो इंडियन पिनल कोड आमी आदी म्हणटाले पूण आतां तो भारतीय
BNS भारतीय न्याय संहिता हय तो आता कायदो लागू झाला. So if it is for a woman who is harassing a man, if there is such a case, which may be very rare पण जाऊ शकता, then त्यांना BNS लागू जाता. This is only for women. आणि ती एक झाली ती इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ऍट द वर्क प्लेस. आणि दुसरी कमिटी म्हणजे इफ जरी तर बॉस तुका त्रास करता तो द बॉस इज इन चार्ज मग तुका ती इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ना प्रिन्सिपल ऑफ अ स्कूल हॅरेस करता, देन इट बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द IC प्रिन्सिपलाचे विरुद्ध कितें ऑर्डर पास करपा खातीर. सो इफ द बॉस ऑर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द फॅक्टरी तांकां मागीर लोकल कंप्लेंट्स कमिटी म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलाची कमिटी, ती 2 कमिटी आसूंकूच जाय आणि गोंयान आसाय बी. आणि दीस कमिटीज टू फॉर्म इज व्हेरी व्हेरी कंपल्सरी. तुमकां एक मीन तांकां करचे की ना करचे असं तांकां चॉयसूच ना. कायद्या सकट अशें म्हणलां की इट शूड बी फॉर्म्ड आणि ना फॉर्म जाल्यार इफ समबडी ब्रिंग्स टू द नोटीस देन तांकां फायन आसा 50,000 फायन फॉर नॉन फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी. सो ओनली टू टेल यू इतकेत की मागीर इन्क्वायरी जाता आणि मागीर लास्टाक तांकां पनिशमेंटूय मेळपा दे कॅन बी पनिश्ड. पनिशमेंट कसली पनिशमेंट मेळूं शकता तांकां डिपेंड्स ऑन द कसली केस ती. समज हातूच लायलो मे बी दे थिंक दॅट इट इज नॉट किंवा तेणें कितें उतरां म्हणली तुका की तुजे बॉडीचेर कितें ऑन सम कमेंट ऑन युअर बॉडी वीच वॉज अफेक्टेड यू अँड वॉज अ सेक्शुअल हॅरासमेंट. ना जाल्यार तूं फोटो काढून यू आर डिस्ट्रीब्युटेड इट शोईंग पोर्नोग्राफी or distributing a photograph of yourself, all this comes under sexual harassment. So what kind of punishment you can get? Teka transfer करू शकता, teka काढूंक शकता, you can remove him, dismiss him from service. ना जाल्यार you can also ask for an apology or get some reduction of his wages. जाल्यार तेका promotion मेळपा खातीर जाय आसता, we can stop his promotion. So हे सगळ्यांक तांकां punishment लेकून मेळपा शकता. The only point I will say to you is कायदो आसा हे तुमकां कळपाक जाय आणि हो कायदो यूज करपाक तुमकां ना जाल्यार यू एट लीस्ट शूड प्रमोट इट टू अदर्स की कायदो आसा एंड नो वुमन खंयचेच बायलेन म्हाका दिसता कामा वेलो जागो तुका जॉब मेळ्ळा ते तुमी सोडून वयचे न्हय की अशें म्हणून की तुमकां लैंगीक छळ जालो की आनी कोण त्रास करता ना तुमकां सेक्शुअल फेवर्स मागता नाल्यार अशें म्हणटा की तुका प्रमोशन मेळटलें पूण तूं म्हज्या रुमान यो ऑर यू कम एंड यू सीट ऑन माय लॅप इतके म्हणजे असलेच नाल्यार परत परत हात लायता आनी तुका बरें दिसना म्हणून तो काम सोडटा. हे प्लीज करचें न्हय बिकॉज आमी तरी बायलांच्या संघटनेन खूब तरी वावर केला की बायलांक शिकचे बायलांक कामाक वयचे बायलांक इंडिपेंडंट जावचे अँड बिकॉज ऑफ सेक्शुअल हॅरासमेंट दॅट यू आर फोर्स्ड टू लीव युअर जॉब विल बी सारखे परतून ओल्ड सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग शूड नॉट हॅपन. सो द मेसेज इतके दिवू शकता की कायदे खूप बदलल्यात. वेदर इन युअर हाऊस घरान जावपी अत्याचाराक सेपरेट कायदो आसा रस्त्यार जावपी जरी तर तुका बसींनी कोणे छळ केलो नाजाल्यार रेप केलो नाल्यार मॉलेस्टेशन केलो कसले तेजेर बायलांचेर कायदे आसा खूप बरे कायदे आसा. सेपरेट वुमन्स पुलीस स्टेशन आसा. कोर्ट्स आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह इतके सांगू शकता तुका मे नॉट बी द बेस्ट पूण गोंयान तरी खूप तरी बायलां असली केसीस जी वता कोर्टान बायलां जजीस केसीस घेतलेली विल टेक अप युअर केसीस आणि इन कॅमेरा ट्रायल्स म्हणजे लोकांचे उजीर लेखून तुमकां सांगचे पडना असले असले जाला म्हणून दे हॅव इन कॅमेरा म्हणजे सगळे कोर्टातले लोकांक भायर दवरून द केसीस आर बीइंग हेल्ड इन कॅमेरा ट्रायल्स. सो कायदे आसा सेन्सिटिव्हिटी आसा मे नॉट बी द बेस्ट पूण प्लीज जे कायदे आसा ते लोकांक सांगचे की असो कायदो आसा अँड प्लीज यूज द लॉ फॉर द पर्पज दॅट इट वॉज मेंट फॉर. थँक्यू. सो फॉर द सो अनऑर्गनाइज सेक्टर म्हणजे जी फॅक्टरी नासता फॅक्टरी म्हणजे तुमकां कळ्ळें की इट इज अ स्ट्रक्चर दे विल बी समबडी देर देन दे विल बी एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी IC सॉरी कॉलेजीन तुमकां अशें कळ्ळें की इट इज whoever they have in the students in the college किंवा प्रोफेसर इन द कॉलेज एव्हरी कॉलेज एटलीस्ट आय एम अवेअर ऑफ की आसा म्हणून सगळे डिपार्टमेंट्स वुमन अँड चाइल्ड प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट PWD कोर्ट्स एव्हरी कोर्ट हॅज गॉट एन IC.
so that you can more or less understand that there is a place of work. But unorganized sector, whether they are working in the fields or whether they are in a construction place or in somebody's house as a domestic worker or in the market, some places where it is not a workplace, you can use the BNS, म्हणजे कायदो असा की सेक्शुअल हॅरॅसमेंट, त्यांना तुम्ही पोलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट करू शकता. और द आन्सर इज लोकल कंप्लेंट्स कमिटी ॲट द डिस्ट्रिक्ट. सो लोकल कंप्लेंट्स कमिटी आसा ॲट द कलेक्टर्स ऑफिस, थंय वचून कंप्लेंट करात and they will then take it forward in the same manner. Like a reply diche pattale, you'll have to find out who is the name, give him a what do you call it, give him the notice, he will file the reply, and then the inquiry will take place depending on and the punishment till the end of the trial, till the end of the inquiry will take place. एक 4 प्रश्न विचारचे. सगळे तुमचे हे दिवचे न्ही अनुभव. हांव जाणा खूब जाणांक वेगळे वेगळे अनुभव आसतले. आमचे लिंबू सरबत पितली आमी तेन्ना आमी एकमेका कडेन उलोवपाक शकतात. अनुभव सांगपाचे असल्यार प्रश्न विचारचे, कोणाकय विचारल्यार जाता. माझा प्रश्न माझा प्रश्न मॅडम, माझे नाव स्मृती सोलेकर. मॅडम मी प्रश्न, मॅडम तुम्ही तो एक एक्सपिरियन्स म्हणजे सांगलेले न्ही की 5 काजी चोरून मागीर हॅरेसमेंट केले, ती फोंडा एरियेतली न्ही? ना कित्याक खबर आहा, सेम तुम्ही सांगलेले न्ही, सेम तशी स्टोरी माझ्या मान सांगलेली बारीक असताना. सो म्हाका दिसली तुम्ही सांगला ती आनी हांवें जी आयकला ती सेम आसा, एकच चल्ली अशें म्हाका दिसलें म्हणून तुमकां विचारलें. खंयच्या एरियेंत हांव सांगपाक शकना, पूण म्हजो इश्यू कितें आशिल्लो जाणा की बायलेक नागरीक करप. जशें सबीनान सांगलें, आमी प्रत्येक गोश्ट की बायलेक हांवें तितलें स्पश्ट करून सांगूना, पूण आमचो इश्यू आशिल्लो की कोणूय बायलेक जर कसलेय तरेचे अत्याचार जाता तिका डिसरोप करप 5 काजी लागून व्हडलें पाप, म्हाका दिसता समाजीक पाप ते. म्हणून ते आमकां सुदारपा जाय आशिल्लें. म्हणून तो इश्यू हांवें चीफ मिनिस्टर एक फंक्शनार आशिल्लो तेन्ना ताका दाखोवन दिलो. तशेंच एड्सचो रोग पावतालो एक शेल्टर होमांत, त्या वेळार हॉस्पिटल ताका घेवपाक रेडी नाशिल्लें. त्याच वेळार परत विफे सुजा तेन्ना हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो, त्या वेळार तें बी आमी करून घेतलें. आमचो इश्यू बेस्ड म्हणजे आमकां कितें जाय तें. तशें जशें सबीनान सांगलां, आमी जबरदस्त करून एक रेप केल्ले विक्टम 16 वर्सांचे चेडून ते 6 जाणांनी ताका रेप केल्लें. आमी बेतूल सायड बंद केल्ली आनी जे वेळार ताका क्रिमेशनाक व्हेलें, आमी भितर वचून ताचे कपडे काडून आमी ताका वायट चादर गुंतलयला. इश्यू कितें तर तेणें सांगला तसो आमचो एक इश्यू. आमचो इश्यू कितें, बायलांक इक्वॉलिटी, जस्टीस, फेर, डिग्निटी मेळपाकूच जाय. समजलें शाणे तूं? No, it's not your case. मॅडम, another one like that. हांव गणेश शेटकार. माझो प्रश्न सबीना मॅडमीक आसा. तुम्ही आताच म्हणले की आमच्याकडे कायदे आसा पण ते इम्प्लिमेंट जायना. खरी गजाल, कारण तुम्ही निमणे संस्कारा विशीं आताच उलयले की खास करून म्हाका गांवांतलो आसल्या कारणान हो अनुभव आयला आनी हांव स्वता खुबश्या मरणांनी फुडें आसता की निमणे संस्कार करता आसतना वायट गजाली आमच्या गांवांनी घडटा. खास करून गांवांनी कांय कडेन घडना, कांय कडेन अजूनय तरणाटे कांय संस्था आसा, कांय लोकप्रतिनिधी आसा ते विरोध करता. पण म्हाका असो अनुभव आयला की गांवांनी हे विरोध करपी कोण तर बरे अडाणी बी कोण न्ही, ते बरे शिकिल्ले आसता हातून की ह्यो नाका नाका त्यो गजाली पयलीं पासून चलत आयल्या, त्यो करपाक जाय म्हणून. पण जेन्ना आमी विरोध करता की ह्यो करपाक जायना म्हणून, आनी कायदो आसा, तुमी म्हटले की मनीस हक्क आयोगाची ऑर्डर आसा, पण अशें आसा की आमचे स्थानिक प्रशासन म्हटल्यार पंचायत, आमकां लोकप्रतिनिधी लागता, आमकां पंचायत मेंबर लागता. पण ह्याच पंचायती लेवलाचेर कांयच जायना. तांकांय खबर नासता की अशे तरेची ऑर्डर आसा जे आमी करपाक जायना. तर जागृताय करपा खातीर कितें आमचे सरकार किंवा आमचे पंचायत कमी पडटा काय,
तर हाचे विशीं तुमचें कितें मत? हेजी जागृतकाय जावपाकूच जाय आणि जेन्ना हे जे क्रिमेटोरियम पळय आसता ती पब्लीक प्लेस न्हू आणि इट इज ओन्ड बाय द पंचायत जी ऍडमिनिस्ट्रेशन जागो खंय जावन पब्लीक प्लेस पंचायत ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा सो दे वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल सो तुमी तेन्ना कंप्लेन करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता गांवांत जागृतकाय जावपाक जाय आणि हो कायदो म्हणजे की बायलांची डिग्निटी आमी सकयल उडोवची न्ही आणि हो कायदो आसा आणि हो कायदो पाळचो आणि जे स्पेशली जे यूथ आसा ताणे फुडाकार घेवन आणि जे कोण जेन्ना कोण मरता तेन्ना ते फुडाकार घेता सगळ्यो वाटावळ करपाक या रिच्युअल करपाक तांकां घेवन मिटींग जावपाक जाय. आणि म्हाका दिसता ही पंचायताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय की हो कायदो जो आसा तो आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आतां ह्या गांवांत आतां कितले तरी वाडे आहा आणि हर एक वाड्याचे क्रिमेटोरियम्स आसता ते कमिटीक घेवन तांकां ही जागृतकाय हाडपाक जाय. आमकां जे आपयता आमी वयता पूण गोंय खूब व्हडलें आसा सो सगळ्यांनी हे कार्य करपाक जाय. Again, Sabina, this one, Auda or Carol. आता जो ताणे मुद्दे मांडला तोच आय एम नॉट गोइंग टू डिटेल. ओवरऑल सगळे कायदे असतात ते इम्प्लिमेंटेशनाचोच हो प्रॉब्लेम आसा. अँड एज पार्ट ऑफ चित्रंगी आय वॉन्ट टू आस्क यू एक जॉईंट एफर्ट म्हणून अवेअरनेसा भितर आमी कितें करपाक शकतात. दुसरें आमच्या मदीं जाय ते कॉलेजींतले प्रोफेसर्स जावं युनिव्हर्सिटींतले प्रोफेसर्स आसात दे ऑल्सो हॅव दॅट वुमन्स सेल. कारण इवन तरणाट्यांक हाचे विशीं जागृताय जावपाकूच जाय. Or for example, now we give out panchayat, maybe some posters or anything, lot of things can be done. So as a joint effort by the different organizations, including Chitrangi, what can we do? Or can we make an effort of specially focusing on awareness? Because Chitrangi doesn't go in agitational mode. What we can do is only awareness. I think we have to think about that awareness program. At least, I mean, I'll just answer in terms of law. कायद्या सकट रत्ना आय वॉज टेलिंग यू की कितके वर्साची हो कायदो लायक 2013 दिस इज वन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट 2006 आणि आता ते न्यू BNSS सगळे न्यू आयल्यात. देर इज सो मच देर यू नो. पण कितके सारखे हायली एड्युकेटेड वुमन येतात म्हज्या ऑफिसान बिकॉज आय एम ऑल्सो वुमन लार्जली डू फॅमिली लॉ आणि अशें आसा आमकां खबरूच ना. पुलिस स्टेशन कोण अजून वचूकूच ना. कमिशन गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमन अँड इट्स पावर्स खबर ना. आय आस्क आय डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स अँड आय एम सो सरप्राइज की आय आस्क देम डू यू नो वेर इज द ह्युमन राइट्स कमिशन or is there one in Goa? So like you know, so they forget about the powers. खंय आसा ते लेकून खबर ना. So I think there is even like to answer his thing कमी पडटा काय कमी पडटा अशें दिसता म्हाका. When women are thrown out of the house, they do not कायद्यार आसा की women get share in the father's property, right in the husband's property, but even to get her own things back from her family place when there is a divorce or there is a separation, kitki ratawadi pattat, how to go, where to apply, how is the police function. So I think it needs much more because empowerment is the law actually quite a lot. Ek asa ki the law empowers you to be able to take action for redressal. आणि जरी पण तू कायद्यात तुका खबर ना जागे खंय वचपाचे. सो somewhere some kind of thing to take them to the police station, bring the women to the high court, bring the women to the Goa State Commission where women have a bhasabas with them. So you will know areas of where you can take action and what are their powers. Because women, if you do not go to the Goa State Commission for Women, for example, and तांकां ती बसतली थंय कांयच करची ना. And at the end of it, I don't know if they get their salary or if they get salary or not, but no use for a very good constitutional power. So I think there is a lot of awareness yet that's to be done and it's very much needed. If Chitrangi could do it, I on my behalf can always say की आम्ही गांवांनी खंय तर आपयतात आम्ही वतात. November 25th is End Violence Against Women Day. आणि November 25th to December 10th, which is Human Rights Day, खूप कार्यवळ करतात अवेअरनेस करतात to end violence against women. So Chitrangi can organize programs, awareness programs.
आणि हे तो होल इयर राऊंड करू शकता, बट एव्हरी डे जर 15 days ऑफ ऍक्टिव्हिजम अवेअरनेस प्रोग्राम सुद्धा केले जाल्यार आम्ही फोकस करू शकता. दुसरी गोष्ट म्हणजे की आम्ही आता कायद्याच्या बद्दल सांगता, पण इम्प्लिमेंटेशनाचो खूप प्रॉब्लेम आसा. आमचे कडेन असे केसीस आसा की सेक्शुअल रेप केसीस आणि 10 वर्सां लागता. सो आम्ही लोकांक ते साईड बी सांगपाक जाय, कित्याक अशें जाणा तुम्ही आमकां म्हणलें केस रजिस्टर करा आणि आपण आता आम्ही आमचे एक 9th स्टँडर्डाच्या भुरग्याचे रेप जाल्ले, ते आता लग्न जावन भुरगीं जाली, अजून ती रेप केस सोंपना, अशें बी जावंक फावना. सो इम्प्लिमेंटेशन पूण जे मेरेन आमी आमचे सिस्टम यूज करिना आणि प्रॉब्लेम कितें आहा ते आमी फुडें हाडिना जाल्यार ते बदल येवचे ना. सो आमकां लिगली सोडोवपाक जाय, पूण सिस्टमान कितें कमी आसा ते बी आमी मुखार हाडपाक जाय, कारण मागीर ते बदल हाडपाक. कित्याक आतां लांब वर्सां वयता जाल्यार ह्या शॉर्ट टायमान कशें सॉल्व करपाक, फास्ट ट्रॅक कोर्ट कशें येवचे. सो तितून मागीर आमचे डिमांड येतले, आनी जितलो चड लोक ह्या डिमांडान इन्वॉल्व आसता आणि खूबशे प्लॅटफॉर्माचेर उलयता. आमी महिला संघटना उलयता, पण समज तूं ते लिटररी मेळाव्याचेर तुम्ही पोयट्री बरयले, यार तुम्ही ह्या विशयाचेर जागृतकाय केली, आणि फ्रॉम वेरियस प्लॅटफॉर्म, फ्रॉम कॉलेज लेवल, वर्क प्लेसेस, जेन्ना हो डिमांड येता आणि सरकाराच्या कानार पडटा तेन्ना खूब कितें तरी ऍक्शन जातले. जरी तर तुम्ही म्हणले की आमी ऍजिटेशन करिना, हे करिना, पूण उलोवप बरोवप ते सुद्धा समाजान बदल हाडू शकता. आणि असं मेरा नाम प्रेरणा है, मैं कल के सेशन में आई थी बात रखने के लिए. तो मैं पहले तो आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी. सबीना जी की बातें मैंने सुनी, चित्रंगी की जितनी भी एक्टिविटीज मेरे सामने आ रही हैं, मैं काफी प्रभावित हुई इससे. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी सवालों की चर्चा यहाँ पर हो रही है, पूरे देश भर में इस तरह की चर्चाएं जो है वो महिलाएं कर रही है. और एक पिछले दिनों हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया जो आपने कहा कि कोई सवाल ऐसा नहीं जो महिलाएं जिस पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा हक है. वी आर 50% एंड एवरीथिंग टचेज अस, दैट इज इन द सोसाइटी. तो एक मुहिम हमने शुरू की है पिछले 1.5 साल से, बेहतर देश और दुनिया के लिए महिला नेतृत्व. अगर दुनिया बेहतर नहीं होती है, देश अगर बेहतर नहीं होता है, तो ये जितनी भी सारे हम कानूनी रिलेटेड इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ये सिम्टम है एक्चुअली. अगर रेप केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, ये सारे एक बीमार समाज की निशानियां हैं. जब तक बीमार के समाज की बेहतरी के लिए काम अगर नहीं होता है, तो anyway, I will not go greater detail into it. You guys are very intelligent and understand what I am trying to say. What I want to say is that कि legal aspect से tackle करना जरूरी है. Every crime has to be tackled. But can we think of as a proactive women कि बहुत सारी चीजें जो है वो कल्चर से सॉल्व होती हैं. अब महिलाओं के संदर्भ में ऐसा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहार ऐसे कुछ भी नहीं है जो महिलाओं की सकारात्मक सोच को उभारता हो. तो इसीलिए हम लोगों को जो इन सवालों पर लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, हमको ऐसे त्योहार सोचने होंगे, हमको ऐसे नए इवेंट्स जो हैं सोचने होंगे जो हमारी नई सोच को उभारते हों, क्योंकि अपने को पीछे नहीं मिलने वाला है. वो हमारे कल्चर में, हमारे इतिहास में उस तरह की कोई एनेक्डोट नहीं है कि जिसका रेफरेंस लेकर हम कर सके. तो आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट विमेन कम टुगेदर एंड सेट न्यू बेंचमार्क्स, न्यू स्टैंडर्ड्स एंड न्यू इवेंट्स. एंड तो इसको एक तरफ लीगली उसको टच करने की जरूरत है, दूसरी तरफ इसको प्रोएक्टिवली लाइक ड्रॉइंग अ लॉन्गर लाइन, व्हाट वी से, कि आप अगर बड़ी लकीर खींचते हो तो दूसरी लकीर अपने आप छोटी हो जाती है. तो आई वुड रियली लाइक कि इस तरह की चीजें हम अगर सोचें साथ में बैठकर, बिकॉज एक कलेक्टिव एफर्ट इसमें लगेगा, किसी एक के सोचने का सवाल नहीं है. और देश भर में इस तरह का प्रयास चल रहा है. इज व्हाट आई वांटेड टू से. थैंक यू. माझं नाव विशाखा. माझा प्रश्न असा असा की सपोज खंयच्या चेडवाचेर जावं वुमनाचेर अत्याचार जावं कितें जालें, जावं फर्स्ट स्टेप तेज्या फॅमिलीन जावं त्या चेडवान कितें घेवची. खरें म्हणजे डिस्कशन जावपा जाय फॅमिली भितर
चली आता सगळ्यो चलयो एड्युकेशनात भाग घेतात, म्हणजे आपले रायट्स कितें ते जाणप, ते आपण कशे एसर्ट करचे हे आमी पयलीं जाणा जावपाक जाय. आनी रायट्स एसर्ट करपाक आमकां आमचे फॅमिलीक पयलीं कन्विन्स करचें पडटलें, आनी ती कन्विन्स जायना जाल्यार आनी इट इज अगेन्स्ट द लॉ जाल्यार आपूण स्वतासाठी उबें रावचें पडटलें. जे वेळार चली आमचे कडेन येता त्या वेळार आमी तिका पयलें सोशल कावन्सिलींग करतात. बायलांचे संघटनेक तुमी कॉन्टॅक्ट करा, तुमकां जाय तो सपोर्ट मेळटा, रायट फ्रॉम रजिस्टरिंग ऑफ युअर ऑफेन्स टील द कोर्ट. इवन फ्री लिगल एड आमी दितात तुमकां. तर भिवपाची गरज ना, फाटी सरपाची गरज ना, आनी ओगी रावपाची गरज ना. ती पट्टी जी तोंडार बांदल्या ती काडपाची गरज आसा. डोनेशन सॉरी व्हडलो आवाज येता, म्हाका दिसता मायक नासल्यार. ओके ओके. गणेशान आतांच सांगला की भुरगीं सुद्दां जेन्ना अंतिम क्रिया करतात पळय तेन्ना चडशीं भुरगीं, आनी म्हाका तर वायट अनुभव आसा, हांवें हालींच म्हणजे घोवाक वगडायला आनी म्हजो स्टुडंट ह्यो सगळ्यो क्रिया करपाक मुखार आयिल्लो. तेन्ना अशें कितें शिक्षण दिवपाची बी कितें सोय आसा शाळेंत, की अशे ह्या विचाराचेर कितें तें डिस्कशन जावपाक जाय. एक्चुली हांवूय त्याच शाळेची टिचर आनी तो भुरगो म्हज्या चल्याच्याच बरोबरचो, पूण म्हजी फॅमिली घट्ट आशिल्ली, तांणी कसलीच प्रथा करपाक तांकां दिली ना. जेन्ना जाणटे मुखार आयले, तूं मम्मीक हात लावचो ना, एका उतरान ते फटाफट भायर सरले. अर्थात ताजो आवाजूय बी तितलोच मातसो खर आशिल्लो, पूण म्हाका दिसता म्हजी परिस्थिती अशी आशिल्ली, ताणें जरी थंय कितें कपल धोडाय म्हणल्यार सुद्दां हांव करतलें आशिल्लें. अशें जाणट्यांचो एक ग्रुपूच असो एटॅक केल्ल्या भशेन येता. आनी गणेशान सांगना बरोबर म्हाका याद आयलें, आनी हो भुरगो म्हज्या फाटल्यान दारांतल्यान आयलो, ना तिका भायर हाड, तिजो कपलाचो पूस, तिजें मंगळसूत्र काड. पूण म्हजी भुरगीं सामकी आनी म्हजी फॅमिली म्हज्या फाटल्यान आशिल्ली म्हणून हांव त्या दिसा वाटवलें, नाजाल्यार म्हजी बी ती जशें जावपाची. म्हणजे शाळेंत अशें कितें जर सांगपाची किंवा तांकां हें करपाची बी, भुरग्यांक शिक्षण दिवपाची बी कायद्यान सोय आसा, म्हजो हो प्रश्न आसा. किंवा कॉलेजीत लेवल केन्नाय. देव बरें करूं. खरेंच खूब रंगल्या चर्चा, सगळ्यांक म्हाजे वयल्यान चड करून देव बरें करूं. हॅलो. कुसुमबाई, सगळे म्हणटा हांवें उत्तर दिवचें म्हणून हांव सांगता, कायद्यान तशी तजवीज म्हाका दिसता ना, पूण शाळेन कॉलेजीन आपले आपूण जावन टिचरींनी करप. देखीक हांवें काल सांगिल्लें की एक सवायशीन म्हणून पिक्चर आसा, युट्यूबाचेर आसा ते आमी हय हय हांव आसा तातूंत. सो ते आमी सगळ्यो टिचर म्हज्यो आमी विमेन सेल आसा तातूंतल्यो टिचरी सगळ्या भुरग्यांक दाखयता, चल्यांक चलयांक डिस्कशन करता आनी खूब अवेरनेस करता. तशें पळय केन्ना केन्ना शिक्षिका ज्यो आसा तांणी बी प्रोएक्टीव रावचेच पडटलें न्ही. ना मे बी ताजी ती स्वताची इनसेक्युरिटी आसतली, मे बी ताका तुमचेर पावर दाखोवपाक जाय आशिल्लो, कारण यू आर व्हेरी वनरेबल एट दॅट टायम. सो आपलो पावर दाखोवपा खातीर ताणें केला आसतलें. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी भितर खुबश्यो नवी गजाली आयल्यात. तातूंत भितर अशे तरेचे कितें प्रोविजन आसा जाची एडवांटेज आमी घेवन टिचर्स ह्यो सगळ्यो सांगपाक शकतात, देन टिचर्स कॅन बी एज्युकेटेड. ॲक्च्युली इन न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन आनी आतापासून एज्युकेशन पॉलिसीन वुमन्स रायट्स प्रमोट करपाक हे इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द सिलेबस. सो हे जे आमी जो इशू आहा ते आमी एक स्पेशल सब्जेक्ट म्हणून ना, बट लायक आतां आमी इंग्लिश लेसन्स शिकयता. सो इट इज इंटिग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी हो सब्जेक्ट जो आसता तो इंटरडिसिप्लिनरी. सो आतां समज तूं स्कुलान एसे कॉम्पिटिशन आसता, ह्या विशयाचे टॉपिक दिवपाक जाय, एज्युकेशन कॉम्पिटिशन आसता, ह्या विशयाचे टॉपिक दिवपाक जाय, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसता, ह्या विशयाचे टॉपिक दिवपाक जाय. आनी
जेन्ना आमी वुमेन्स रायट्साचे बद्दल उलयता, सो आमी स्पेसिफिकली करंट कितें इश्यू आहा, आतां हे आमचे डोमेस्टीक वायलन्स, सेक्शुअल वायलन्स सगळे आसा, आनी कांय जी प्रथा आसा आमच्या समाजान जे आमकां चेंज करपाक जाय, सो आमी डिसायड करपाक जाय की आमी ह्या इश्यूचेर आमी फोकस करतली. ओके, आनी सगळ्यात तरी ह्या करंटली कितें आमकां आतां विधेयक पास जावपाक जाय, खुबशी संघटना विधवाचे जे अन्याय जाता आनी जी प्रथा आसा हाजे बद्दल, सिंगल वुमेन हाजे बद्दल इश्यू घेतला. सो आमच्यांनी चित्रंगी, महिला संघटना, कमिशन एक असो आमी स्टँड घेवपाक जाय की ह्या मे बी इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर आमी सगळी ह्या विशयाचेर उलयतली. सो खूब जाणांनी बरोबर हो इश्यूचेर तर आमी उलयले जाल्यार तितलो इम्पॅक्ट तेजो चड जातलो. आनी इन द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इट इज देर, women's rights issue is there, but how to take it forward, subject ना न्हू, so it is interdisciplinary. तू शिकयता त्या सब्जेक्टान तुवें तो विशय बायलांच्या रायट्साचे बद्दल उलोवपाक जाय. आतां समज तूं हांव मॅथ्स शिकयता, मॅथ्सान शिकयता आसतना हांव वुमेन्स रायट्स कशे शिकयता, जेन्ना हांव प्रॉब्लेम्स दिता, हांव म्हणना की सीता विल बेक अ केक, आय विल से राम विल बेक अ केक. Okay, so we are changing the mindset that not only women bake, cooking करता आसतना आमी फक्त बायलांचे एग्जाम्पल दिता, मोटर घेता, समज मोटर कार आनी बॉयजांचें नांव घेता, आनी गर्ल्सांचें नांव घेवपाक जाय की मेरी ऑर हूएवर बॉट अ कार. सो इंटरडिसिप्लिनरी जावपाक जाय, आनी हो जो आमचो वुमेन्स रायट्साचो जो इश्यू आहा शूड बी इंटिग्रेटेड इन एवरी सब्जेक्ट. आनी जॉग्रफी शिकयता, समज वेंट फॉर अ ट्रॅवल, फक्त बॉयज कितें ट्रॅव्हल करता, बायलोय ट्रॅव्हल करता. सो खुबशे हिंदी आनी आमचे एलिक्युशन आसता, लेख आसता, पोयट्री आसता, तितून आमी सब्जेक्ट्स दिवपाक जाय. हांव विश्रुती गांवकर, हांव हायर सेकंडरीन वचपी भुरगें. सो आतां आमी बसीन ट्रॅव्हल करता, वता येता, सो तेन्ना अशे कितलेशे दादले आसता जे वायट नजरेन पळयता, बॅड टच करता, एक ट्रॉमा उरता, तर रातची न्हीद सुद्धा पडना. त्या टायमार कितें म्हणून करचें, म्हणजे तो दादलो देंवता आनी वयता, तर हांव एकलें येता वयता, एकलें चेडूं आसता, 4 सायडीन 4 दादले आसता, भितरले एकलो वायट नजरेन पळयता, बट ते 4 जाण ओगी रावता. त्या टायमार हांव कितें म्हणून करचें? एक म्हणजे तुज्यान तुजो आवाज मोठो करपाक जाय, तो मोड करपाचो, सारको राव म्हणपाचें, हात लांब करनाका तुजे. दुसरें म्हणजे कंडक्टर पळय आसा पळय, रिसेंटली त्यांनी दिलें कितले सजेशन. रिसेंटली एक इश्यू जाला पळयलो तुवें कामल कॉलेजी वचपा भुरग्यांचो, तेन्ना सगळे लोक एकठांय जावन ऑलरेडी कदंबाक नोटीस हाडले ते की तुमी क्राउड करनाकात बसीन, चलयांक आरामसे वचपा दी, तांकां तांच्या डेस्टिनेशनाचेर देवय. आनी कितल्योच केसी जाता अश्यो बायलांनी आवाज करपाक जाय. एक बायलेन बस सीधा पुलीस स्टेशनचेर गेला, फक्त आमी 112 कर. आमी एक दादलो, हांव सांगता उदाहरण, आमी एक दादलो, एक आमची चली, आमी एक कंपनी करतात कोर्टान, ती विक्टिमा घेवन कोर्टान गेल्ली. त्या वेळार एक दादलो तिच्या ऑपोजीट बसता, आपले झिप सकयल काडटा आनी आपले प्रायवेट पटा कडेन खेळटा. तेणे म्हाका फोन केला, हांवें सांगलें ताका तूं कांय करनाका, फक्त तूं कदंबा बस स्टॉपाचेर पावतरीच यो. आमी ती पिंक फोर्स घेवन गेली, ताका देंवयलो बसी वेल्यान आनी सीधा पुलीस स्टेशनचेर गेलो. फक्त आवाज मोठो करात, कांय जावचें ना. आनी यू कॅन कॉल द पिंक फोर्स or you can call 101 or 112. 112. 101 also they come. Whole bus has to be taken to the police station because nobody has a right to misbehave. We always say if somebody touches me badly, somebody harasses me, what should I do? We ask that, right? I say if somebody is harassing someone else, what do? It is not only when somebody is hurting us we should speak up,
But if I see somebody is hurting someone, I should speak up. Just like you said that other 4 people kept quiet, we also often kept quiet. So it is a matter of practice. So I started this practice. If somebody is touching somebody badly, I call him out. Stand properly. So in one bus, one boy was getting very close to a woman and she was like going like this. So I told him, why don't you stand properly? So he said, madam, she's my wife. So such comedy things also happen. You should enjoy all that. But that's where you get your confidence from. टाइम अप लास्ट फर्स्ट टाइम उठला आणि लास्ट सांगता. सो मॅडम सांगले हांव एक गजाल शेअर करता. अशें हांव तेन्ना कॉलेजीन आसलें आणि एक कॉलेजींतले किंवा हायर सेकंडरीतले भुरगे आसूंक जाय ते दुसऱ्या, तेका एक तो बॅट टच करतालो आणि ते चेडूं सामके अशें आकुळ्या भशेन जावन रावताले. सो हांवें ताका पळयलें आनी ताका तापयलो बरो सारको राव म्हणून. मातसो वगत सारको रावलो, परत स्टार्ट केलें तेणी. मागीर हांवें कंडक्टराक आपयलो आनी ताका सांगलें हो मनीस हा तो मिसबिहेव करता हांगासर, हेका भायर सकयल देंवय म्हणून सांगलें. तेणी तेजेर एक मारलें आनी ते सकयल देंवयलो आनी ते चेडूं मागीर म्हाका थँक्यू म्हणपालें. हांवें म्हणलें तूं म्हाका थँक्यू म्हणच्या पेक्षा तुवें पयलीं आवाज करूंक जाय आसलो. तो एक्सपिरियन्स. ओके, आता हांव आवाज करता, आमी सगळें बंद करूंक जाय. पण एक लक्षात घेया, तिगाय जाणां आनी हांव आमी खूब खुश एक कारणा खातीर. हरशीं आमकां सदांच न्ही आमी जाणटेलीच आसता, पण माटवान आयज आसा ती खूब तरणाटी आसात आणि त्या खातीर पयली आनंद जाता म्हाका. खूब खूब सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो स्वता खातीर. आणि विश्रुतीन जो प्रश्न विचारला ताका आनी एक जाप आसा. नॉलेज इज पॉवर. प्रत्येक मनशान, प्रत्येक चलयेन आनी चल्यान कायदो कितें आसा, कितें गजाली आसा आनी कितें आमी करूंक शकता हें जर समजून घेतलें जाल्यार जें प्रेरणाताईन सांगलां तें जाता. आमी दुसऱ्याक मदत करूंक वता ती वताच, आपल्याकय आमी साल्वार करूंक शकता. खुबश्यो काणयो आसा म्हज्यो आनी रत्नाताईच्यो वांगडच्यो, मागीर सांगता तुमकां. नयनाय आमच्या बरोबर आसताले. कोण वायट नदरेन पळयतालो, वायट स्पर्श करतालो, आमी तांकां कितें केलां तें. आनी हे खूब वर्सां पयलीं, 30 वर्सां पयलीं आमी हें केलां. बट म्हाका दिसता तें एकच गजाली खातीर जालें, कारण नॉलेज इज पॉवर. केन्ना आमकां खबर आसना कितें करप हें खबर आसना आनी ती माहिती नासता म्हणून आमी खंय गोंधळटात. ह्यो तिनूय बायलो तुमी पळयल्यार म्हाका तरी अशें म्हणून दिसता की खोट मारीन थंय उदक काडीन, आनी ताणी करून दाखयला. सातत्यान काम करून दाखयला. प्रत्येक बायलेन, हांगा बशिल्ल्या बायलेन तें करचें. काल प्रेरणाताईन आनी एक गजाल सांगली की आमी खूब वेळा जी सोशल मिडिया आसा, खुबशें कितें आसा तातूंत घुस्पतात. आमचें मन आनी खंय वता. पण ती सोशल मिडिया आमकां परत खंय तरी घाण गजालींकडे व्हरता, आमकां रिग्रेसीव करता. आनी ते रिग्रेसीव जर आमकां जावपाक नाका आनी आमकां सावित्रीबाई फुलेन जी ज्योत दाखयली ती ज्योत घेवन जर आमी मुखार वतली जाल्यार विचार करून शिकात आनी बरो योग्य विचार करून शिकात. आनी त्या खातीर परत म्हणून हांव नॉलेज इज पॉवर. थँक्यू ऑल माय लेडीज. थँक्यू तुमकां. बायलां चळवळ आणि सशक्तीकरण या सत्राचे हांगाच सांगता जाता.